नमस्कार. सध्या आम्ही असा डिचोले हांगातल्या बायपास रोडाचेर गेले 8 दीस जाले. हांगासर बायपासाचे जो डिवायडर आहा त्या डिवायडराच्या फुडल्यान एक लायटीचो जो सिग्नल आसता, म्हणजे येलो कलरचो सिग्नल तो डिवायडर दाखयता, तो सिग्नल पडलेलो आसलो आनी तो खंय डेंजर कंडिशन आसलो. लोकांनी कल्पना दिवन सुद्दां कोण ऑथरायज डिपार्टमेंट जो आहा त्या डिपार्टमेंटान लक्ष घालूंक ना. त्याचबरोबर आज सकाळी जेन्ना DYSP जुबा दळवी सरान जेन्ना हे गजाली सांगल्यो, तर ताबडतोब तेंच्यांनी सिमेंट आनी हे लेबर सगळे एकठांय करून पुलिसाचे जे तेंचे थरावे पुलीस आहा, कॉन्स्टेबल आहात आणि होमगार्ड आहात तांकां धरून आपण स्वता उपस्थिती दाखयली. माझ्या फाटसून तुम्ही पळयता आसा तो स्वता उपस्थिती लावन तेंच्यांनी तो सिग्नल जो रस्त्यार जो डेंजर कंडिशनान पडलेलो तो उबो करपाचो काम स्वता रावन केलें. जेन्ना ही गजाली तांकां कळ्ळी की आयज सकाळी जेन्ना आमी कल्पना दिली अशें सिग्नल पडला आनी तो इन डेंजर कंडिशन पडला, ताबडतोब ते शिवरात्रेक थंय ड्युटीर आपलें काम निभयताले थंयसून ते ताबडतोब हांगा येयले. तेंच्यांनी तो सिग्नल हांगा पयलो, हांगा रावले, लेबर हाडले, लेबराक सिमेंट हाडले, थरावे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताकाय मातसो धरलो आनी धरून तेंच्यांनी स्वता थंय उबो रावन सिग्नल फूल उबो केलो. आतां म्हाज्या फाटसून पळयता आसतले जो सिग्नल पडलेलो तो उबो करपाचें काम DYSP सुद्दां उपस्थित रावन करता. पयलीं म्हज्या ऑफिसान कोण ते 2-3 पासरबाय येयले म्हणपाक लागले की एक खांबो असो वापरो जालो आनी ते डेंजरस फॉर द पब्लीक, खंयची गाडी लागपाक शकता, मोटरसायकल लागपाक शकता. मागीर इमिजिएटली काल हांवें येवन इन्स्पेक्शन केलें. पयलें जाल्यार खांबो खरोच डेंजरस परिस्थिती आसा. तो मागीर खांबो हांवें काडून आनी आतां लोकल एक लेबर हाडले, आमचे पुलीस होमगार्ड आसा, तांकां घेवन खांबो उबो केलो. आमी हें हाडलें, सिमेंट हाडलें, खडी हाडली आनी खांबो आतां उबो केलो. हें सांगपाचें म्हणल्यार कितें की खूब लोक अशे पास जावन वयताले, पूण तुमी म्हाका सांगलें की अशें जे डेंजर पेशंट खांबो आसा म्हणून, तो आतां आमी उबो केला आनी होपफुली हो खांबो आतां उबो पर्मनंटली उरतलो, कारण तें मातशें कमी फुटींग आशिल्लें. आतां सारकें फुटींग जालां तें आनीक इट इज फॉर द पब्लीक कन्विनियन्स वी हॅव डन इट. वी कॅनॉट वेट फॉर द ऑथॉरिटीज that they will letter barela traffic seller, but we cannot wait for the authorities to come and do it. Small work and with a good will it can happen.